गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन बायणा बीचवयल्या 121 बेकायदेशीर बांदकामांक डेमोलिशन नोटीसी धाडिल्ल्यो. ऑथॉरिटीन तांकां आपल्या बांदकामांची कायदेशीर कागदपत्रां दिवंक सांगिल्लीं. बांदकामांची सगळीं कागदपत्रां आसात अशें सांगून ह्या लोकांनी नोटीसीक हायकोर्टात आव्हान दिल्लें. GCZMAच्या मेंबर सेक्रेटरीन पर्सनल सुनावणी घेवन हो प्रस्न सोडोवचो असो आदेश हायकोर्टान दिल्लो. ह्या आदेशाक धरून ऑथॉरिटीन 3 पर्सनल सुनावणी घेतल्यो. ह्या वेळार बांदकामां बांदिल्ल्याची आपणा कडेन घर नंबर, रेशन कार्डां, लायटीची आनी उदकाची बिलां, आधार कार्ड, जल्म, मरण आनी लग्नाची प्रमाणपत्रां, वळखपत्रां आनी नुस्तेमारी खात्या कडेन संबंदीत आशिल्लीं हेर कागदपत्रां आसात अशें सांगिल्लें. निमणे ऑथॉरिटीन निश्कर्श काडला तो असो. बांदकामां CRZ अधिसुचोवणी 1991 वा 2011 खाला कायदेशीर नात. 19/2/1991 आदीं बांदिल्ल्या बांदकामांचेर संबंदितांनी कसलेच डॉक्युमेंट दिल्ले नात. बांदकामांक कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीची कसलीच NOC, परवानगी, मंजुरी घेवंक ना. सगळीं बांदकामां CRZ खाला येतात. ही बांदकामां नियमीत करूंक मेळनात वा तांचें पुनर्वसनूय करूंक मेळना. अशा बेकायदेशीर आनी मान्यताय नाशिल्ल्या बांदकामांक लागून बायणा बीच आनी भोंवतणच्या वाठाराचें पर्यावरण इबाडटा. निमणे ऑथॉरिटीन ही सगळीं 121 बांदकामां मोडपाची थारायल्यात. GCZMAची सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण सोमार सावन ह्या सगळ्यांक एविक्शन नोटीसी काडटले. सध्या तरी ही बांदकामां साल्वार करपाचे कोर्टाचे मार्ग बंद जाल्ल्यात जमा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.